गीत घेऊया पेज नंबर 4 A8 देवाची वेदी सोरी. देवाची वेदी सोरी हावेता कुशा काय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हावेता देवाशी विश्वास दवरून हावेता तुजो उस्वार मुजीर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुज्या ओर्जीत दोंगराची दोयेर म्हाका वाट दाखय. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो योकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खासगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून ह्या वेळार सायबीण माय कडेन आमी मागया. आयज फातिमाची सायबीण माय ती भुरग्यांक दिश्टी पडली आनी तिणें कितें सांगलें रोजार करात म्हणून तिर्स करात म्हणून आनी थोडे म्हणाय तूं उपास आनी असले धडवण तुमी करात कित्याक लागून कित्याक आमचें जिवीत आमी देवाचे येवजणे प्रमाणे जियेना ताणें आमकां ताचे मानामेन दिलेलें आसा त्या प्रमाणे जियोना म्हणटोच आमी हे भाशेन आमच्या पासतूच न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागोंक जाय. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून आमचें मागणें देवान आयकोचें आमकां बरी शुद्ध निर्मळ करची आनी सगळ्या संवसाराक हाचो फायदो जावचो म्हणून आतां सगळीं जाणां आमी काळजांत थावन हे मागणी बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर्प दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. काकळूत सारा देवा आमी भोव ओसूक भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करतना तिचे विणवणेन आमचे असुकतायेंत आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. दोन दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. सिरिया आनी सिलिसिया तावन पावलो देर्बेक आनी उपरांत लिस्त्राक गेलो. थंय तिमोत नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय बावार्थाक वेंग मारलोली सुदेव बायल आसली पूण ताचो बापूय ग्रीक. लिस्त्रेन आनी इकोनियोमांत बावार्थी भाव भयण ताचें बरें उलयतालीं. पावलून ताका आपणा बरोबर व्हरूंक येवजिलें. थंय जियेतल्या जुदेवां पासत ताणें ताची सुनोत केली कित्याक ताचो बापूय ग्रीक म्हूण सगळीं जाणां आसलीं. शारान शार भोंवतना जेरुसाल्याक दोन दुतांनी आनी जाणट्यांनी ताराव घेतलोले तांची खबर तांणी ताका दिली आनी ते पाळूंक जाय म्हूण सांगलें. हे भाशेन पवित्र सभा ओदीक आनी ओदीक भावार्थान मजबूत जाल्यो आनी दिसान दीस
तांची संख्याय वाडोवन गेली. देवाचें उतर आजयेन परगोट करूंक पवित आत्म्यान तांकां आडवारलें देखून ते फ्रिजिया आनी गालासिया प्रांतांनी भोंवले. मिसियेचे शिमेर पावले तेन्ना ती उतरून बितिनियेंत वचूंक तांणी चिंतलें. पूण जेजूच्या आत्म्यान अशें करूंक तांकां मना केलें. म्हणटूच मिसियेंतल्यान भोंवन ते त्रोआसाक गेले आनी एके राती पावलूक एक दर्शन मेळ्ळें. मासिदोनियेचो एक मनीस थंय उबो आसलोलो ताका दिश्टी पडलो. तो ताचे लागीं अशें मागतालो, मासिदोनेक येवन आमकां आदार दी. हें दर्शन पळयल्या उपरांत रोखडेंच मासिदोनेक वचूंक आमी बंदाबास्त केली, कारण तांकां शुभ वर्तमान परगोटूंक देव आमकां आपयता म्हूण आमकां थावें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो सबाब जातलो. सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सोगली म्हणुया, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोदगितां गावून भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा समेस्तांक तो घेवंक रावता. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. तो गवळी आमी ताच्यो शेळयो मैपासान चरोवन सांबाळलोल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. आमचो सर्वेस्पर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणांक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेंत तो विस्वाशी. सबाब, सोगले प्रितुमे सर्वेस्पराक ताळयो पेट आनंदान. शुभ वर्तमानांक सोगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. क्रिस्ता बरोबर तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत म्हणटोच सर्गींच्या वस्तूचें जावं दी तुमचे अंतरेक. तुय स्वर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्या हाताक बसलोलो आसा. सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्याम. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाका जोडला म्हूण जाणो जायात. तुमी संवसाराचे न्हय, आनी हांवें तुमकां संवसारांतले विचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा. चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां म्हूण उगडास धरात. तांणी म्हाका दुमाळो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाळो दितली. ताणें म्हजें उतर सांबाळलां जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हें सगळें म्हजे पासत ती तुमकां कोत्तली, कित्याक जाणेन म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. खूब पाटी आमी देव देव म्हणटा, देवा पासत जियेता म्हणटा, पूण आमी खरेपणी भितरल्यान देवाक अणभवंक ना. देवाक अणभवलो जाल्यार आमचें जिवीत बदलोवंकूच जाय.
आमी कितेंय बरें खालें जाल्यार आमकां बरें लागता, पूण बरें म्हणून कितें खालें जाल्यार आनी ताचो परिणाम आमचेर जालो जाल्यार आमी जाणो कशे भाशेन आमकां नाका पुरो जाता पळय तेच भाशेन आमी एक चलचित्र पळोवंक गेले जाल्यार आनी तें चलचित्र बरें आसत तर ताचो परिणाम आमचेर जालो जाल्यार आमचें जिवीत थंयसर भायर सरतना बदललेलें आसता आनी आमी दुसरेच भाशेन चलता भोंवता पळयता कित्याक ताचो परिणाम आमचेर जाल्लो आसा. आमी कोणाकूय मेळ्ळीं जाल्यार आनी ती वायट मनशां आसत जाल्यार तांची उतरां कोन्यो आमकां एकदम कासावीस करतात, आमी उत्सांबळ जाता आनी तांची सोर्शिल्लीं गेलीं की ना आमी सारकींच बरीं आसना, दुसऱ्यांक बऱ्यान आमी वायट कितें म्हणूंक लागता. हो परिणाम त्या प्रसंगाचो जाल्लो आसा. म्हणटच तेच भाशेन आमी तो देवाक उलो मारता आनी देवा सरशी आमी आसा जाल्यार आमच्यान केन्नाच आदले भाशेन म्हणजे आतां सुरवातेक आयल्या आनी ते प्रमाणे ते भाशेन आमच्यान परतून वचोंक जायना. म्हणजे कितें, आमी ताका बिलकूल अणभवंक ना, आमी आमचेच वस्तूंगी आसा. तशें खूब फाटी आमचें सगळें जाता. मिसाक येताना आमी मागणें कोत्ता, आमी देवस्पण कोत्ता आमी, पूण ताचो परिणाम आमचेर बिलकूल जावंक ना कित्याक आमी देवाक अणभवंक ना. देवाक तर अणभवीत जाल्यार आमचें जिवीत आदले भाशेन आसचेंच ना. दर दिसा तें वाडत वेतलें, अदीक आनी अदीक परिपूर्ण जातलें. आनी जेजून आमकां सांगलां जसो म्हजो सर्गीचो बाप परिपूर्ण तेच भाशेन तुमी परिपूर्ण जावंक जाय. आनी जेजू आयज आमकां सांगता ताका तर ती वळखना जाल्यार ती म्हाकाय वळखुची ना आनी म्हजी उतरांय ती पाळची ना. हाका लागून कितें तरी तुमी आयकलां आयज आनी ताचो परिणाम तुमचेर जाला जायत, तें उतर आमचें सगळें वाडोवंक जाय, किल्लोंक जाय. आमची चिंतनां बदलोवंक लागतलीं, आमची चाल बदलोवंक लागतली. आतां आनी एक कितें म्हणून तुमकां सांगूंक जाय. एक फावटी एका मनशाक देवाचें उतर मेळ्ळें की ना त्या उतरांत आमची वाड जायत वचोंक जाय. थंयसर आमचें जिवीत आमी जेजू सवें थिरावंक जाय. आनी हांव तुमकां सदांच सांगता, म्हाका तरी हें उतर खूब वर्सां जालीं तें म्हाका पटलेलें, तें म्हाका समजल्लें आनी त्या प्रमाणे हांव सगळें पळोवंक लागता. म्हजे सगळे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळे रिगून रावता. तें सगळे वतीन आमी पळयत रावंक जाय आनी बाकीचें सगळें आमकां शिकयलां तें तातूंतल्यान आमी पळोवंक जाय आनी जियोंक जाय. हे भाशेन आमी आमचें जिवीत देवाचें थिरावन आमचें जिवीत देवा बरोबर जेजू सवें सारलें जाल्यार तो आमकां बाप दाखयता, कित्याक तोच जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बगत ताचे वरवीं. तर आमी तर देवाक उलो मारता जाल्यार तो उलो जेजू सवें मारूंक जाय. कित्याक जेजूच्या एकवटान आमी रावलीं की खरेपणी आमी देवाक अणभवता आनी आमचें जिवीत केन्नाच आदले भाशेन उरचें ना. आमी तर उत्सांबळ आसात जाल्यार देवा सरशीं आयलीं जाल्यार तें बदलता. पळयात कितलो लोक पवित्र सक्रामेंताशी वचोन थोडो वेळ सादता. उत्सांबळ आसलें की ना मागीर एक वर जालें की मागीर ती परतून बरे भाशेन घरा पावतात. घरा गेलीं म्हणून परतून उत्सांबळ जातात. आतां आमी कितें करूंक जाय तर होच अणभव आमी सगळो गत आमचे बरोबर धरूंक जाय, नाल्यार मागीर कितें जाता आमी विसरता. ताका लागून तें विसरोंक फावना, पूण सदांच त्या उतरानूच जेजूचेर रावंक जाय म्हणून आयज ताणें आमकां सांगलां. आनी हाका लागून संवसार आमकां म्हणजे नाकारतलो, कित्याक ताका नाकारलेलो आसा, कित्याक ती खरेपणी देवाक वळखना. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, असले प्रसंग आमच्या जिवितान घडलेले आसत, पूण आमी भिवचे न्हय. जेजूच्या एकवटान आमी सदांच रावया. सगळ्या सांत भक्तांनी तेच भाशेन आपलें जिवीत सारलें आनी सायबीण माय आमकां तेंच कळीत करता, जेजूच्या एकवटान रावात. आनी त्योर्स केलो की ना आमी जेजूच्या एकवटान अदीक खोलायेन
तिच्या विनोतीन आमचें जिवीत सारूंक लागता. तूं ते भाशेन सादच्याक आतां सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. सगळे आमचे भितर आहा तितलें ताच्या नांवांत भायर काडया, ताचे दवरया आनी तो आमकां तातूंतली सुटका दिवंकूच जाय. तें तर आमी ताका ओपून दिलेलें आसा, तें आमी परतून घेवचें न्हय, तें ताकाच दिवचें आनी तो आमकां बरें पळय दिता तें आमी पोत करचें दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. आनी हे परी ताचे सारकें आमी अदीक आनी अदीक जावंक लागतलें. आमचें जिवीत सुखी, शांतीन, गोठायेन, पेकोणेन बरोवन येतलें. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका आतां आमचें जिवीत आनी सगळी आमची मागणी तेसां तुका आमी ओपून दिता. ही बेटोवणी वरवीं बेटोवणीचें गायन घेवया. गीत घेवया. पेज नंबर 46, C43, वेदीचेर उंड्या सोवे. वेदीचेर उंड्या सोवे, आमची कासा दवरतो. वेदीचेर उंड्या सोवे, आमची कासा दवरतो. सुखानी सोराम गेले, जेजू तुका भेटयता. सुखानी सोराम गेले, जेजू तुका भेटयता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेन आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो भुक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पोदिदार आनी शासनाच्या देवा, सोरकालेन सोरथाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगळें रोचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचें जैत व्हरून पुनर्जिवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरसां तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गीन तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात.
ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साशणीक करोराचें रोगोत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुनचे पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होडोकाता आनी काळजीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणोनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितिमेचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, फिलीप नेरेमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमकांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां दुसऱ्या गती मेल्या सोमेस्तां तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मृदेवाचे माय संगती तिसोबती भगवान जुजे भगवान दम दिता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदीदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सवें हे मागणें म्हणून सगळीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी सगळे संवसारा पासत मागया आनी म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पोतवी आनी मोहिमा तुशीच सासनांच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूळट कर. देवाची शिली संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोशेळो कोडसुडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 62 D29 म्हज्या नांवान एकठांय जाल्ल्या.
तुझें नाव घेतो तुका मान दिता काळजांत हांव सोगली तुका वंदिता आमची मोदेरा जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें कोरेंत सांगता थंय हांव आसां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें कोरेंत सांगता थंय हांव आसां तुजो शब्द आयकून तुजो मोग वळखून संतोशान सोगलीं तुका वाखाणटा आमची मोदेरा जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें कोरेंत सांगता थंय हांव आसां म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगा तिगा जाणां मोदें कोरेंत सांगता थंय हांव आसां मागुया. सुर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताच्या आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आंकवार मारयेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडिल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं ही आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं आनी सोर पोदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मागतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत वतम्या सोवें बापाक वाकाणटा हांव. Amen. गीत घेवया पेज नंबर 211 T18 फातिमाची सायबिणी. Anquar Marieshi Eya Bandar Gurbeche Geya Nishkolung Marie Mata Fatima Koiltaun Deota Aik Fatima Chisai Bini Zadu Amchi Sheradini Ni Zagliak Sukajini Magdami Sor Prani.
A133, page 61. Come on and celebrate. A133, page 61. Come on and celebrate. Come on and celebrate His gift of love. We will celebrate the Son of God who loved us and gave us life. We'll shout your praise, O Lord. You give us joy nothing else can bring. We'll give to you our offering in celebration praise. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the Lord. Come on and celebrate, celebrate, celebrate and sing. Celebrate and sing to the Lord. Good morning, everyone. Good morning, Father. We have with us today Noel Pinto from the Archdiocese of Bombay. He's a permanent deacon serving the church. We welcome him with us here for the Mass, and we pray for his intentions. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, today is a great day in Portugal because they and we, the entire Catholic Church, celebrate the feast of Our Lady of Fatima. If you recall to mind back the history on this day, 1917, when the First World War was going on, Our Lady appeared to 3 children between the ages of 6 and 9 who had gone, for they were shepherd children who had gone with the sheep that would take care of them. And their names are, as you know, Lucia Santos and her cousins Francisco, Jacinto, Mario. She appeared to them and gave them a message, or rather 3 messages. And she told them, come this day every month. So Our Lady appeared 6 times from 13th of May and 17 till 13th October and 17. And the world was going in full swing. But the message she conveyed to them was the following: to pray the rosary every day, to pray for peace, and to make retributions for the sins, especially against the male conceived Virgin Mary. So today we are here gathered 106 years later to pray to Our Lady for us, entire world, especially for peace between Russia and Ukraine. You may recall to mind that the Holy Father consecrated these 2 countries who are at war for more than a year to Our Lady. You also know that what we ask in faith, God gives it to us. In fact, Lucia asked Our Lady in formal conversation, we have asked for so many favors, will we get them? And Our Lady answered to her, surely you'll get, not all, but most of them. God gives to us what we need for our daily sustenance, what is helpful for us to reach our goal and to live our life with the values of Christian faith. So let's pause for a while and pray for all our intentions to God through her intercession, believing that what we ask in faith, what is good for us, for our salvation, God will grant it to us through her intercession. And for our sins and failures, the response to God call to walk on the paths, to follow the values He has shown to us, we ask His pardon and mercy.
I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Glory to God in the highest, and on earth peace to people of good will. We praise you, we bless you, we adore you, we glorify you, we give you thanks for your great glory. Lord God, heavenly King, O God Almighty Father, Lord Jesus Christ, only begotten Son, Lord God, Lamb of God, Son of the Father, you take away the sins of the world, have mercy on us. You take away the sins of the world, receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us. For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the Most High, Jesus Christ with the Holy Spirit, in the glory of God the Father. Amen. Let us pray. O God, who chose the mother of your Son to be our mother also, grant us that, persevering in penance and prayer for the salvation of the world, we may further more effectively each day the reign of Christ. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. First reading, a reading from the Acts of the Apostles. The very heading, Come over to Macedonia and help us. Paul came on to Derbe and to Lystra. A disciple was there named Timothy, the son of a Jewish woman who was a believer. But his father was a Greek. He was well spoken of by the brethren at Lystra and Iconium. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews. They were in those places, for they all knew that his father was a Greek. As they went on their way to the cities, they delivered to them for observance the decisions which had been reached by the apostles and elders who were at Jerusalem. So the churches were strengthened in faith, and they increased in numbers daily. As they went to the region of
Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come opposite Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So passing by Mysia, they went down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man from Macedonia was standing, beseeching him and saying, "Come home to Macedonia and help us." And when he had seen the vision, immediately we sought to go into Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to the Lord. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Now your response will be, "Cry out with joy to the Lord, all the earth." Can you repeat? Cry out with joy to the Lord, all the earth. Cry out with joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before him, singing for joy. Your response? Cry out with joy to the Lord, all the earth. Know that the Lord is God. He made us, we belong to him. We are his people, the sheep of his flock. Your response? Cry out with joy to the Lord, all the earth. Indeed, how good is the Lord! Eternal, his merciful love. He is faithful from age to age. Your response? Cry out with joy to the Lord, all the earth. Exclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. If you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "This is my commandment, that you love one another as I have." Jesus said to his disciples, "If the world hates you, know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love you, would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. But all this they will do to you on my account, because they do not know him who sent me." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, we are all family people, and we have seen our children grow up. They have their peer groups, whether at the school level or college level, and so on. There are times when we find our children coming home
and trying to project some values which they picked up from their peers, do you allow these values in a way go against the Christian values or values which you have taught them? Do we allow children to behave thus? I'm sure we'll tell them this is not the right thing we should do.